नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. पावसात मायनिंग पीट सांबाळूंक वेगवेगळी यंत्रसामग्री आणि जाणकार लागतात. मायन्स आणि WRDच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत स्पष्ट. व्हील लोडर्स, डंपर्स, एक्स्कावेटर्स, 120 हॉर्स पॉवर, 75 हॉर्स पॉवर ताकीचे वॉटर पंप लागता. फर्स्ट क्लास मायन्स मॅनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असो टेक्निकल स्टाफ लागता. दिवचल वाठारांतलो पिट्स नित्याक उस्पिना जाल्यार खंय अरिश्ट घडूं येता. पावसात खणींचे सुरक्षे खातीर सरकाराक मोठी कसरत करची पडटली म्हूण स्पश्ट. मायन्स आनी WRDन केल्ल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत तांणी मायनिंग पिठां राखूंक कितें जाय आनी मनीसबळ कसले जाय ते विशीं बरयला. प्रुडंटान हालींच दिवचल तालुक्यांतल्या मायनिंग पिठांचेर खासा रिपोर्ट केल्लो. ह्या रिपोर्टा उपरांत सरकारान बेगोबेग पावलां उखलपाक सुरवात केल्या. सरकारान लीज होल्डरांक खणी सोडूंक लायल्यो खऱ्यो. आता पावसात मायनिंग पीट्स उस्पून मेंटेन करपाची जबाबदारी सरकाराचेर, ना जाल्यार त्या वाठारांनी हुंवार बुडटी. लीज होल्डरांनी यंत्र सामग्री स्टाफ शिफ्ट केलो. मेंटेनन्सा विशीं रिपोर्ट पळयल्यार हें वजें सोंपें ना. पावसात मायनिंग पीट्स राखूंक व्हील लोडर्स, डंपर्स, एक्स्कावेटर्स, 120 हॉर्स पॉवर आनी 75 हॉर्स पॉवराचे वॉटर पंप जाय म्हूण मायन्स आनी WRDन दिल्ल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत म्हणला. मनीसबळा विशीं बरयला. वॉटर पंपिंगाक फर्स्ट क्लास मायनिंग मॅनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असो टेक्निकल स्टाफ जाय पडटा. तेच प्रमाण 3 शिफ्टींनी मेकॅनिकल इंजिनियर जाय पडटा. डंपर, व्हील लोडर, एक्स्कावेटरां खातीर ऑपरेटर्स जायच. मायनिंग पिठांचेर लक्ष दवरूंक सेक्युरिटी दवरचो पडटा. मायनिंग पिट्सांनी आदींच उदक आसा. पावसात तांचेर 24 वरां लक्ष दवरपाची गरज आसता म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट बरयला. दिवचल, लामगांव आनी मुळगांवचे मायनिंग पीट सामकी डेंजर. ते भरल्यात. पावस चालूच उरल्यार ते परत उसपुचे पडटा. उसपी ना जाल्यार लागसारच्या गांवांक लोकवस्तीक धोको जावंक शकता अशी शिटकावणी रिपोर्टांत दिल्या. मायनिंग लिजात ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू करून सरकारान खणींचे सेफ्टी खातीर 9 वांगड्यांची समिती नेमिल्ली. 7 जाणांनी हात वयर केल्या उपरांत मायनिंग आनी WRD अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट केलो. लीज होल्डरांनी मायनिंग पिट्सांतले वॉटर पंप कनेक्शनां काडपाक सुरवात केल्ली. आता ह्या रिपोर्टा उपरांत आता सरकार मायनिंग पीट्स राखूंक कितें पावलां उखलता ताचेर सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. दाबोळी विमानतळा लागसार आशिल्ली 45 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा विशीं हायकोर्टाच्या ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला. नौदळाक धोक्याची म्हणून हायकोर्टान रेग्युलरायझेशन न्हयकारल्या उपरांत थळाव्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन घाल्लें. स्टेटस को दवरचो आनी बांदकामां मोडची न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश. कोर्टान सरकाराक नोटीस धाडल्या. The Supreme Court has granted interim relief to those 45 petitioner residents of village panchayat of Chikalim whose structures come under air funnel zone. Earlier, the High Court had directed the authorities to demolish those illegal structures as it is threat to aviation safety. But now those 45 residents have approached Supreme Court challenging the order of the High Court. The Supreme Court directing the authorities to maintain the status quo and not demolish any structure till further order has issued notice to Goa government and other authorities. Mukesh Kumar for Prudent. भारतीय नौदळाक 2 आधुनिक मेक इन इंडिया फ्रंटलाइन झुंजारी बोटीचे जलावतरण आज जालें. विनाशिका सुरत आनी फ्रिगेट उदयगिरीचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगान मुंबईत माझगांव बंदरार जलावतरण केलें. फुडाऱ्यांची रक्षा आव्हानां मतींत धरून ह्या झुंजारी बोटीची रचना केल्या. भारतांत शिप बिल्डिंग एक आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक म्हणून राजनाथ सिंग उलयलो. प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 15B के ये शिप्स आधुनिकतम तकनीकों से युक्त होंगे. स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ ये शिप्स दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर में से एक होंगी. इनमें प्रयोग किए गए सिस्टम न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी ये पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं. मैं इसके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी लॉन्चिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाती है. MDSL द्वारा तैयार एक पोटेंट वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी यही आत्मनिर्भरता किसी समय पूरी दुनिया भर में हमारी एक पहचान का यह प्रमुख कारण हुआ करती थी.
400 FAR सयत कदम पाठार नवी सॅटेलायट टाउनशिप म्हणून डेव्हलप करपाचो TCP मंडळाच्या बसकेत निर्णय. गांवांनी हॉटेलांक FAR 20 ते 30%, शारांनी 40% वाडोवपाचें थारलां. बांदकामाक सुरवात जातकच प्रोजेक्ट रिलॅक्सेशन दिवचें ना. जमनीचे रुपांतरणाक नवे फ्री स्ट्रक्चर. TCP PDA ऑफिसांनी CCTV सल्लागारा खातीर प्रस्ताव मागयतले. पळयता की 3 स्टार हॉटेल 4 स्टार हॉटेल खूबशी इलिगॅलिटीज खूबशे कडेन जाता. हेच्या खातीर एक 20% FIR वाडोवपाचो पयले गव्हर्मेंटान निर्णय घेतलेलो. ते ठरावीक कॅटेगरीचे हॉटेलाचे निर्णय घेतलेले. तेजे नंतर आमी कितें थरयलां आयचे बोर्ड मिटिंगेन, नाव वी वील अप टू 20% देर वील बी वन स्लॅब, बियॉन्ड 20% देर वील बी अनदर स्लॅब एंड वी वील टेक इट अप टू 35% अप टू 35% FIR ते घेऊ शकता हॉटेल्स. नॉट ओन्ली इन 5 स्टार कॅटेगरी बट 4 स्टार कॅटेगरी एंड 3 स्टार कॅटेगरी. हेज्यान कितें जातलें की सगळ्या लोकांक आमी इन्वॉल्व करूं शकतले. ट्युरिजम ओरिएंटेड स्टेट असल्या कारणान आमकां वेगळे तरेचे डिसिजन घेवंक जाय. फुडल्या बोर्ड मिटींग पर्यंत वेवस्थीत मॉडॅलिटीज एंड जे कितें नोटिफिकेशन हाडूंक जाय ते हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आमी प्रत्येक लो लायन एरिया जे कोण फिलअप करपाक वयता काय हिल कटींग करता तेजेर FIR दर्ज करतले. पूण आनी स्ट्रेंथन लॉ कसो करपाक जाय हेजेर आयज बोर्डान निर्णय घेतलेलो आसा. ही मॉडॅलिटीज बी हीच कमिटी निर्णय करून फुडें व्हरतली. तुमचे FIR आनी हे सगळे आमी जे दर्ज करता आनी हे जे कोण वायलेट करता हांकां आमी टॉलरेट करचे ना. सरळ स्टॉप वर्क ऑर्डर दिवन आमी कोर्टान ते केस आमी घालून ते फुडें व्हरतले. विथ चीफ सेक्रेटरी आमी कमिटी आयज परत आमी डिसिजन घेतला. फुडल्या बोर्ड मिटिंगान एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट येतले ते मागीर आमी जायरात छापतले की आमी वेगळे तरेचे इंटरनॅशनल कन्सल्टंट्स आमी घेतले ऑन बोर्ड वीच वील असिस्ट द गव्हर्मेंट इन दीस टायप ऑफ प्लॅनिंग एक्टिविटी. म्हणजे हाफ हॅझर्ड प्लॅनिंग जावचें ना. एक प्लॅनिंग जावंक जाय तर योग्य तरे प्लॅनिंग जावंक जाय. त्याच बरोबर आमी अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक आमी मास्टर प्लॅन तयार करपाक आमी तांकां तेंको दितले. वी हॅव टू लूक एट पँजीम एज अ एक्सटेंशन. कदंबा प्लॅटो इज अ एक्सटेंशन ऑफ पँजीम सिटी. We need to see that the decongestion of Panjim takes place, and Kadamba Plateau is the ideal place where this city is growing in that direction. And in these areas and in A-class municipalities, we will consider giving up to 4 FSI. These are the major decisions. In addition, in all the town planning offices and PDA offices, cameras and other things will be put in order to give thorough monitoring of the functioning of the departments. सरकाराचो पंचायत आरक्षणाचो डाटा सारको ना. आयोगाक विस्वासात घेयात. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण OBC आरक्षण जाय. सगळें वेवस्थीत करात. BDOक आनीक 2 म्हयने वेळ दियात. वेंचणूक 4 म्हयने फुडें धुकलात. घाई ना. काँग्रेसीचो विधिमंडळ फुडारी मायकलाचो वेंचणुको धुकलूंक सरकाराक तेंको. वेंचणूक आयोगाक मेळपाची तयारी. अदर बॅकवर्ड क्लासीस हे जे आमचे मोठो घटक आहा आमच्या गोंयांत, व्हडली पर्सेंटेज आमच्या गोंयांत, हिंकां म्हाका दिसता खंय तरी अन्याय हेंचेर जावंक जायना. सुप्रीम कोर्टान सारकी क्लियर ऑर्डर दिल्ली आहा दॅट इट हॅज टू गो थ्रू द OBC कमिशन. एडमिनिस्ट्रेटर घालचो आनी डे टू डे अफेर्स ऑफ द पंचायत आहा ते फुडें वयचे. येन्ना म्हणसर OBC कमिशन जे आहा हें सारकें स्ट्रॉंगली फॉर्म आनी जावचे. तेंच्यांनी आख्खे गोंयचो डेटा घेवचो, तेणी वर्कआउट करचो आनी तो रिपोर्ट सबमीट करचो सरकाराक. कित्याक आमी आतां इलेक्शनाक फुडें वचत जाल्यार एज पर दीस ऑर्डर सगळे सीट वील बी जनरल कॅटेगरी. सो इट इज व्हेरी क्लियर. वी आर डिमांडिंग दॅट 4 मंथ्स ऑक्टोबरान इलेक्शन करा. कसलीच घाई ना कोणाक. वी आर ऑल्सो रायटिंग टू द चीफ मिनिस्टर एंड टू द पंचायत मिनिस्टर दॅट वी सपोर्ट एज ऑपोजिशन. We support that you postpone the election. वाराणसीत ज्ञानवापी मशिदीचो सर्वे रिपोर्ट कोर्टान 19 मायाक सर्वेची म्हायती लीक केली म्हणून आयुक्त अजय मिश्राक कोर्टान काडलो. सहकारी रिपोर्ट दितले ते वटेन सुप्रीम कोर्टान मेतेर जावन न्हयकार दिलो. शिवलिंगाची सुवात सील्ड उरतली. सुरक्षा वेवस्थेची नमाजाक आडखळ जावंक जायना. कोर्टान स्पश्ट केलां. सुदीन म्हणटा गोंयांतूय ASIन अशा सर्वे विशीं निर्णय घेवचो. वाराणसीत ज्ञानव्यापी मशिदीचो सर्वे रिपोर्ट कोर्टात 19 मायाक पावतलो. मजगतीं सर्वे विशींची म्हायती वाऱ्यार घाली म्हूण कोर्टान आयुक्त अजय मिश्राक काडलो. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान मेतेर जावंक न्हयकार दिला. हे वटेन गोंयांतूय ज्ञानव्यापीचे फाटभुंयेर सर्वे जावचो म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकार मागता. एज ए पर्सनल गोंयांत जी मोठी मोठी मंदिरां चो पाडाव जालो 1510 नंतर
तातूंत खंय खंय कितें कितें आसूं शकता. आनी खूब जाणां जाय ते पयलींची देवळां परत उबी जाल्ली, खूब जाणां माजनाक जाय, त्या नंतर त्या भागांतल्या लोकांक जाय, इन्क्लुडींग अदर कम्युनिटीज. त्या नंतर कुळावी आसता तांकां जाय, भक्तजन आसता तांकां जाय, सांप्रदाय आसा तांकां जाय. सांप्रदायाचे पयर स्वामीन तपोवमीत ही गोश्ट उगड केल्या की ज्या कडेन ते करता जाल्यार आमी सगळे तांकां सपोर्ट आसा म्हणून. म्हजें न्हय, सगळे कम्युनिटीक जाय तें. ती कितें हिंदू कम्युनिटी अशें न्हय, फाल्यां सकाळीं कॅथलीक कम्युनिटीक सुद्दां त्यो गोश्टी जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. गोंयांत मोपा एअरपोर्टाक लागपी स्टाफ तयार जाता. 29 एअरक्राफ्ट रेस्क्यू आनी फायर फायटरांची ट्रेनिंग जाल्या. राजीव गांधी नॅशनल एव्हिएशन युनिव्हर्सिटी रायबरेली त्यांची पासिंग आउट परेड जाली. हो ट्रेंड स्टाफ मोपा एअरपोर्टार काम करतलो म्हूण गोंयचे सिव्हिल एव्हिएशन खातें सांगता. They are expecting to commission the phase by 15th of August. So 15 ऑगस्टाक ते समज त्यांनी कमिशन करपाक तांचे चित्त सारकें जालें जाल्यार ते चित्त आसतना आमकां सुद्दां आमचे रिक्वायरमेंट्स टुरिजम डिपार्टमेंटाक कशें जाय कितें जाय ह्यो गोश्टी मांडून तांकां कसलो सपोर्ट जाय ते समजून घेवपाक आयची मिटींग चॅनलायज केल्ली. We have had a recce of the whole infrastructure which has come up, the runway which is ready and the rest of the things. And we have asked for a joint review in 15 days to 20 days time की अदमासान एक 15-20 दिसा भितर ब्रेनस्टॉर्मिंग करून जे आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक आनी तांचे जे मोपा ऑथॉरिटीजचे आमचे माडा आमचे हे GMRचे लोक बसून वी वील कम विथ अ प्लॅन वेर हू नीड्स टू डू वॉट. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाच्या कला अकादमीच्या कामाक नांवां दवरच्या आदीं गोंयची कला भवनां आनी रवींद्र भवनाचेर फाटलीं 5 वर्सां कितें काम केलें तें दाखोवचें आपाची कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक चॅलेंज. कला अकादमींत कसलें रिनोव्हेशन चल्लां तें दाखोवंक 10 दिसां भितर कलाकारांचें डेलिगेशन व्हरचें नाजाल्यार खंय आप कला अकादमी मुखार धरण्यार. जे चार्ल्स कुरैयान भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या खातीर स्वप्न पळयल्लें आमी कला अकादमी जगता ती कशी जावची न्हू तेजें विद्रुपीकरण जावचें न्हू इतलेच खातीर आमकां कळपाक जाय बाबा भितर कितें करता तें. गोविंद बाब गावडे म्हणटा कोणाक भितर एलाव करना अशें कितें तरी भितर चलना. 2020 चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान आपल्या खर्चार IIT मद्रासाची टीम हाडून एक सर्वे केल्लो, एक स्टडी केल्लो की कला अकादमीन कितें कितें रेनोवेशन आनी रेस्टोरेशन करूंक जाय म्हणून आनी हो चार्ल्स कुरैयाची टिका करता. जी सगळी रवींद्र भवनां आसा, राजीव गांधी कला मंदिर आसा जे आर्ट एंड कल्चराच्या अंडर येता तातूंत तुवें फाटले 5 वर्सां कितें काम केलां हें लोकां मुखार हाडचें. गोविंद गावडेन एक डेलिगेशन व्हरचें कलाकारांचें आनी तांकां दाखोवचें की कितें रिनोवेशन चालू आसा तें. जर हें डेलिगेशन गोविंद बाब गावडेन फुडल्या 10 दिसां भितर व्हरूना कलाकारांचें जाल्यार कला अकादमीच्या भायर आमी आम आदमी पार्टी सगळ्या कलाकारांक एकठांय करून प्रोटेस्ट करतले. वास्को सड्यावेलो आंतरराष्ट्रीय स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स तयार आसा. 30 मायाक घटक राज्या दिसा उक्तावण जातलें म्हणून खेळां मंत्री गोविंद गावडे उलयला. काल ताणें सड्यार वचून कॉम्प्लेक्साची पळोवणी केली. बायणा रवींद्र भवनाच्या AC प्लांटाचें कामूय रोखडेंच हातान घेतलें म्हणून गोविंद उतर दिवन आयला. All aspects, the ground swimming pool is ready to inaugurate. This swimming pool has been constructed by the GSIDC. So by 30th of May, most probably tentatively, government is going to inaugurate this swimming pool for the public. That is what I have decided. I have already given directions to my officials of DSY to make all the formalities. See that
whatever the infrastructure has been already created and it is in the not on use, we have to put all this infrastructure in use, then only ते बरें उरपाक शकता, तेजे मेंटेनन्स जावपाक शकता. बायणा रवींद्र भवनाचे काम हातान घेतला. सगळे भवन जाता तितले बेगीन सुरू करपाचे यत्न चल्ल्यात. जात तितले बेगीन तुम्ही तो एस्टिमेट प्रिपेअर करून ती AC डक्ट सुरू करून परत जसो जो मेन मुख्य जो ऑडिटोरियम जो आसा तो परफॉर्मन्स जो स्पेस जो आसा तो स्पेस लोकां खातीर लोकार्पण करचो. दुसरी गोष्ट बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमकां मेंटेन जे करपाक जाय तेजो सेकंड फेजीन आमी एस्टिमेट घेवपाक जाय. एज फार एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसा की जी इन्स्टिट्यूशन आज 60 कोटी 40 कोटी खर्च करून आमी बांदिल्ले आसात तेजे मेंटेनन्स जर ना जाल्यार एक दीस ही सगळी घेवन आमी पडपाक शकता. हें जावचें न्ही म्हणून आजची म्हजी ही प्रमुख ह्या रवींद्र भवनाक भेट जावन आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. RFOक सस्पेंड करचो पडटलो. डेप्युटी कन्झर्वेटराची चूक आसल्यार ताकाय सस्पेंड करपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. रानां राखूंक पावलां उखलूंक जाय ती उखलतलेच म्हणून मंत्री विश्वजीत राणे वाघेरी प्रकरणात उलयलो. जमनी विकपी मालकाचेरूय एक्शन जातली. NOC फॉर सेल नांवान रानां जमनी विकपाच्या प्रकरणात तो कायदो मंत्री काब्राला कडेन खंय उलयतलो. काही लोकांचे फोटो धाडलेले की काम आतां बी चालू आहा. ऑलरेडी डायरेक्टर चीफ सेक्रेटरी हांगा आशिल्ले तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की RFO जो आहा ताका सस्पेंड करपाची गरज आहा. आनी जो पर्यंत डिसिप्लीन आमी हाडिना गव्हर्मेंटान आनी आमच्या डिपार्टमेंटान आमच्या योग्य तरेची कारवाय केली तरी बी ते फुकट वयतली, कारण कोणाक कळचें ना कितें चल्लां. DCFाक बी शो कॉज नोटीस दिवपाक लायला डेप्युटी कॉन्झर्वेटर फॉरेस्ट. तो जर तेजी चूक आसली ताका बी सस्पेंड करपाक आमी फाटीं रावचे ना. मेन म्हणजे कित्याक की वाघेरीचे पूर्ण हिल ऑलरेडी फायल मूव करपाक लायला. विल बी अ प्रोटेक्टेड एरिया. डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कांयच जावचें ना वाघेरीला. आमी ऑलरेडी निर्णय घेतलेलो आसा आनी सरकार जेन्ना निर्णय घेता आनी सरकार म्हणजे म्हाज्या लेवलाचेर जेन्ना आमी निर्णय घेतलाय म्हाजें ठाम मत आसा की हे फॉरेस्ट आनी हे सगळे इको ट्युरिजमचो फॉरेस्टाचे जे हांव उलयतां इको ट्युरिजम जे वेगळे आसता. मेन म्हणजे फॉरेस्ट प्रोटेक्शना खातीर आनी जे कितें करूंक जाय पावलां जे घेवंक जाय ते आमी घेतलेच. त्याच बरोबर परत एकदां सांगता की म्हाजो भाग जो आहा तो एक फॉरेस्ट रिलेटेड आमचो एक परिसर आहा आनी त्याच बरोबर पीपल आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅव टू को एक्झिस्ट. त्याच बरोबर ह्या जे विदावट परमिशन विदावट टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट काल टावन प्लॅनिंगाचो बी स्पॉट गेलो ते रिपोर्ट फायनलायज करतले. आनी जे कोण लँड ओनर आहा ज्या लँड ओनरांनी ते वायलेशन केल्ले आसा तेंचेर FIR दर्ज करून ते योग्य तरेचे एक्शन डायरेक्शन्स दिल्ले आसा इन रायटींग. आनी तुमीच पळया कोणी विकला आनी कितें विकला ते तुमकां ऑटोमॅटिकली कळटा, तुमकां सेल्डीड गावतल्यो ते कितें जालां ते. आनी हे तरेचे NOC बी फॉर सेल ह्या तरेचे जमनी दिवपाचे ना. आमच्या प्रोटेक्टेड एरियान आसा ते आमी हांव आमचे लॉ मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल तेंचे कडेन चर्चा करून सब रजिस्टर कडल्यान ते झोनींग योग्य तरेचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरन्स तशें दिवं नाका म्हणून फॉरेस्ट रिलेटेड एरियाज ह्यो तरेचे गोश्टीची खंय तरी चर्चा जावपाची गरज आसा. पूण प्रोटेक्शन हे वाघेरी हिल जे म्हणटा ताका प्रोटेक्शन पूर्णपणे आमी दितले. ते एक्टिविटी कांयच जावची ना. फोंड्या टाकयो आनी तळ्यांनी बुडून मरपाच्यो केशी वाडल्यात. संबंदीत खात्याने कितें पावलां उखल्ल्यात ताचो नियाळ घेवंक उपजिल्लोधिकाऱ्यान बसका घेतली. बसकेक PWD, WRD, पुलीस आनी NGO गोवाकॅन आशिल्ले. 25 जुलाय वर्ल्ड ड्रावनिंग प्रिव्हेन्शन डे आमी मनयतात. लास्ट इयरसून सुरू जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता कांय स्टेप्स जाल्लेले आसा, स्टेप्स घेतलेले आसा. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दुरीग बांदपाचें आसा. पूण टांकेचे बाबतींत वी हॅव सीन दॅट टँक्स देर इज नो क्लियर कट डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल कितली हायट आसपाक जाय, ताका फेन्सिंग कशें आसचें आनी जे स्किम्स आसा तरेचे डिपार्टमेंटाचे स्कीम जे आसा ती सबसिडी दिवपाची आसा. कांय कंडिशन तेंच्यांनी ते स्किमीन घालपाक जाय आनी हें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगाचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा तेणे आपआपले नोट मूव करून चीफ इंजिनियर वा डायरेक्टर त्या प्रमाणे डिसिजन घेवपाक जाता. पण इट हॅज टू बी अ पोंडा सेंट्रीक प्रोग्राम फर्स्ट. गोंय पयलें जातलें आनी मागीर फोंड्या जातलें अशें न्हू. हांगा घडलेलें आसा एंड फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू वी हॅव टू टेक अ एक्शन. एंड आय एम कॉन्फिडंट दॅट सिन्स ऑफिशल्स आर कम एंड एज आय हॅव हर्ड टुडे DYSP ऑल्सो हॅज टेकन इनिशिएटीव. आज ते बोर्ड घालपाचें आसा ऑन ड्रावनिंग प्रिव्हेन्शन. सो एक डिपार्टमेंट आपले 10-20% जर कॉन्ट्रिब्युशन जर जायत म्हाका दिसता हें इफेक्ट जातलो. मजगती कोडार सारकिल्या पिकनीक स्पॉटार सायनबोर्ड लावन जागृतायेचें काम पुलीस आनी अंत्रुज पत्रकार संघान चालू केला. ही कोडार एरिया
आनी हांगासर गेल्या कितल्याशा वर्सांनी खुबशे ड्रावनींग डेथ जाता. जे भुरगे पिकनिकेक येता कितले सांगून कितले हे करून आयकना, खंयच्यानी तरी वाट काडटा आनी हांगासर येतात. सो एवरी टायम पॉसिबल जायना आमकां येवन हांगासर प्रत्येकाक सांगपाक. आनी एकदां पिकनिकेक येयल्या उपरांत आउट ऑफ हे एन्थुजियाजम एकार एक उडयो मारता उदकान आनी मागीर तांकां डिफिकल्ट जाता. थोड्याक स्विमींग येना, ते भायर सरपाक शकना, डीप एरिया आहा थंय मागीर घुसपतात आनी मागीर डेथ जाता. त्या संबंधान फोंडा पुलीस आनी अंत्रुज पत्रकार संघ हांचे जोडपालवान हांगा एक बोर्ड बसोवपाचे आमी डेंजर जे जागे आसात थंय बोर्ड बसयल्ले आसात. भुरग्यांनी ते पळोवन ह्यान फुडें हांगा येवचें न्ही आनी अशे जे वायट प्रकार जातात ते हांगा जावचे न्ही. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.